मंगळारा आझाद मैदानार 3.5 वरांचेर आयआयटीक विरोध करपी लोकांची मिटींग आशिल्ली। ह्या मिटींगेक वचपाक भायर सरिल्ल्या सांगेकारांक वाटेर एक वरभर तरी पुलिसांनी आडायले। ह्या बोवाळांत तांकां आझाद मैदानाचेर वचपाक कळाव जावचो ह्या हेतान तांकां आडायलां अशें सांगेकारांचें म्हणणें। आमी कोणाक भिनात अशी खर जाप सांगेकारांनी सुभाष फळदेसायाक दिल्या। आयज आमची बस आडायल्या पूण आमी फाटीं सरचे नात। लोकशाय सगळी सुभाषाच्या बोल्सांत आसा पूण आमी आमदारांक वा मंत्र्यांक भिवचे नात अशें सांगेकारांनी सुभाषाचेर तशेंच मुख्यमंत्र्यांचेर उतरांचे फार पिटयल्यात। तांकां सांग्यावयली पुलिसां हें ज्युडिडिक्शन न्ही। हरशीं तांकां जर कंप्लेन घेवन गेले जाल्यार ते सांगता सांग्यार वच केपी वच सांग्यार वच कितें। आनी आतां हे सांग्यावयली पुलीस येवन हांगा मळकर्ण्या कित्याक पावले कितें, हो मोठो प्रश्न। आनी दुसरी ह्या मिटिंगे वचपाक तेज्यान तशें आडावपा जायना न्ही प्रत्येक गोश्टीक। आनी कितें लोकशाही कितें उरला अशें दिसता? लोकशाही गेली, काबार जाली। लोकशाही सगळी सुभाषा बोल्सां आसा कितें, आनी काय ना। सीएमा कितें सांगपाक सोदता? सीएमा आनी कितें सांगता? सीएम तागेलो बापोल भाव हय, तागेलोच भाव तो, ताकाच लागून हे सगळें घडटा। सीएम करता हें सगळें नाटकां ही। होम मिनिस्टर तो न्ही, ताजी जबाबदारी हें करपाची सगळें पळोवपाची। ओगी लोकां येता खंय आडायता, कितें चल्लां म्हण कांय समजना। डेमोक्रेसी म्हणटी ना खाली। सर आमकां हिंगा नागवेळ आमगे बस हाडायली आनी पुलीस तेणे हेजे मोबायलाचेर दाखयत म्हणल्यार ते आपणाक ते एक्सपेक्ट करना म्हणटा आनी आमकां 2 वरां लेट केली आनी ते आमकां वचपा दिले। आतां कितें सांगता तुमकां? चल म्हणला आतां चल म्हणल्यार पूण 2 वरां आमगे हिंगा वेस्ट केली। पूण हो सगळो हे पुलीस सगळे हे गेले सुभाष फळदेसाय आयकोन सगळे आमकां त्रास करताय।